बायणा वास्को 60 वर्सां पिरायेचो दादलो कायतान डिसोजाचो त्याच्या रावत्या घरात खून जालो. चोरयेच्या हेतान हो खून जाला असो येता पुलिसांचो अदमास. पुलीस खुन्याच्या सोदात आसात. काल सांजे ही घडणूक घडली. कायतानाक त्याच्या घरात जिवेशी मारून उडयलो आणि खुन्यान ताच्या घरातले सगळ्यो मोलादीक वस्तू चोरून व्हेल्यो. कायतानान कांय दिसा आदी एका अनोळखी मनशा बरोबर भोंवताना दिश्टी पडिल्लो. त्याच अनोळखी मनशान कायतानाचो घात घेतला आसूये असो अदमास पुलिसांनी उक्तायला. फोन येयलो अरावंड एक 12:30 सुमार कितें असो एक इन्सिडंट जाला म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक बायणा एरिया वॉर्ड नंबर 9 आनी एक आमच्या भावाचो तुजें नांव जावन आसा कायतान डिसोजा. तेजो एक हत्या जाला म्हणून मर्डर जाला म्हणून. आनी जेन्ना हांव हांगा येयलो आनी जेन्ना चवकशी केली जाल्यार पळयलें जाल्यार ताका आयज खंय सांजचो सुमार एक अननोन पर्सन जो गेली 2-3 दीस जालो खंय तेज्या वांगडा भोंवतालो खंय थंयसर. आतां तो मनीस कोण तो कोणाकूच खबर ना. सो तेज्या वांगडा मात 2-3 दीस जालो दिसतालो. तसोच तेज्या बायलेनूय सांगला कितें तो एकदां ताका घेवन तेंच्या बाराचेरूय येयलोलो म्हणून. सो आतां सगळे इन्फॉर्मेशन पुलिसांक दिल्लेलें आसा. पुलिसां कडेन डिस्कस केल्लेलें आसा. तांकां सांगलेलें आसा कितें असली घटना जी आसा पळय ती घडोवंक जायना. कित्याक खूब वायट दिसता. कित्याक आमचो भाव ह्या बायणा भागाचो जो एक बरो एक्टीव आसलेलो, लोकांक हेल्पफूल आसलेलो, आयज तेजी अचानक एक हत्या जाता, एक मर्डर जाता. आनी हो मर्डर करपी एक अननोन मनीस तो हांगलो आमचो कांय वाड्या वयलो न्हू, हे एरियेचो न्हू, खंयचो तो कोणाकूच खबर ना. 3 दीस जालो तेज्या वांगडा भोंवतालो. सो आमकां खंय तरी लोकांक मातशें शार्तूक रावचें पडटलें. आमकां मातशें अवेर रावचें पडटलें. कित्याक अशे जे अननोन लोक आसा जे थोडे दीस फ्रेंड्स जाता आनी घरान घुसता आनी फ्रेंडशीप करता. कित्याक आयज जालें आतां हांव जेन्ना भितर घरान पयलें जाल्यार थंयसर दिसून येयलें कितें तेजें मर्डराचें इंटेंशन फक्त कितें आसा जाल्यार तें चोरयेचें अशें दिसपाक येयलां. कित्याक थंयसर घरान तेंचे आख्खे कबड फोडलेले आसा. तेंचे जे ज्युवेलरीज आसलेले, जे सामान आसलेले व्हॅल्युएबल्स ते सगळे थंयसरले ना जाल्लेले आसा आनी ते सगळे थंयसर खाटीचेर सगळे पसरलेले आसा. सो हेजे फाटल्यान इंटेंशन असो दिसपाक येता कितें प्रायमरी कितें बाबा हे फक्त चोरयेक लागून हो खंय तरी एकट्या मनशाचो जीव घेतलेलो आसा. सो एक वायट गजाल. सो पुलिसां कडेन हांवें डिस्कस केला की कल्प्रीट आसा ताका बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट करचें म्हणून. तेजे मोबायल नंबर सगळे तेजे कडेन दिल्लेले आसा. प्लस CCTV कॅमेरा कितें आसा तेजो इमेज पळोवपाक लागून आमी सगळे पुलिसांक हेल्प केल्लेले आसा. सो पुलिसांनी एक्शन घेवपाक लागून ते फूल तयारी केल्ली आसा. पुलिसूय आपलें काम वेवस्थीत करता, आमी उरलेले आसा. सो ही एक वायट घटना घडलेली आसा. बट आयज आमकां सगळ्यांक खंय तरी अवेर जावन रावचें पडटलें असल्या घटने कडसून. आनी मागता हांव सगळ्या लोकां कडेन, आमच्या मुर्मुगांवच्या तशेंच गोंयकारां कडेन कित्याक आमकां अलर्ट रावचें पडटलें अननोन मनशा कडसून जो मनीस थोड्या दिसाक लागून फ्रेंड जावन अशी एक वायट आयज घटना घडलेली आसा. आमकां पुलीस स्टेशन कितें कंप्लेन करपा जाल्यार आमकां सड्यार वचपाक पडटा. आतां कोणीय जाल्यार कोणी एक अननोन लायक आमचो कोणी एक जाणटी बायल ते कंप्लेन करपा जाय. कितें तरी इश्यूज आसता जाल्यार तेणी ऑल द वे फ्रॉम हियर टू सडा वचपाक पडलें. ट्रान्सपोर्ट आसना. आतां वास्को पयला जाला आसतना तेन्ना कितें जातालें एक्सेस आहलो आमकां, इजी एक्सेस मेळटालो. सो आमचे एक इश्यू कितें आहा आमकां पुलीस स्टेशन आमकां आमचे मुर्मुगांव जुडिशनान पडटा तें आमकां वास्को दिवची. दॅट इज माय इश्यू. दॅट इज वॉट आय हांगा कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी सायटीचेर तुमकां अशें म्हाका दिसलां की 5-2 दीस तो कोण भुरगो कोणाक तरी घेवन भोंवतालो. ताका म्हणजे ताका हेल्प करपाक ट्राय करतालो. मिन्स लायक एक रुमान दवरपाक ओ खंय तरी प्लेसींग करपाक ताका हॉटेलान खंय तरी घालपाक. मागीर खबर ना बाकी कितें जालें तें आमकां तें सारकें इन्फॉर्मेशन मेळोंक ना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.